देवाचें उतर ह्या नियाळ मुळांत सगळ्यांक तुमकां माय बाबाचो येवकार. आयच्या शुभ वर्तमानांत एक शास्त्राचो जाणार जेजूक हो प्रश्न विचारता, समृद्धीची व्हडली आज्ञा ती खंयची? जेजूचो जबाब सारको. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या जिवाच्या बोळान आनी सगळ्या तुज्या मोनान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर आनी तुजोच करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. जरी तर आमकां हो प्रश्न विचारलेलो जाल्यार आमी सारको जबाब दिताली आसली. आमकां आव्हान म्हणल्यार तो जबाब आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जिवंक. वय, म्हज्या पेल्याचो मोग करूंक हांव आवडेता, पूण आयज तो पेलो म्हाका राग हाडटा वा बेजार करता. आमकां आव्हान हें की आमचो राग सोडून दिवंक आनी सगळ्या म्हज्या काळजान म्हज्या पेल्याचो मोग करूंक जावंक म्हजो प्रयत्न. आयज देवा लागीं मागुया की जो लोक आमच्या जिवितांत आमकां मेळटा तांचे बरोबर मोगान मानून घेवंक. देव आमचे मागणें आयकतलो. मागुया. दोनया देवा, तुजो मोग व्हड. आमचे काळीज तुज्या मोगान भर. आमचो भावार्थ वाडय आनी तुज्या भरवसाचेर सदांच आमी भावार्थ दवरूंक शिकय. गरजेवंताच्या आदाराक पावूंक तूं आमची काळजां आयती कर. जे भाशेन तुवें तुजें जिवीत दुसरे पासत जियेलें तेच भाशेन करूंक आमकांय शिकय. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव.